नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर. गोमंतकाच्या या बल्काव खाशेल्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी ही कार्यावळ वेगवेगळे हांगासर मानेस्ते हाडून तुमच्या मुखार भासाभास करता, तांचे प्रश्नांची जापो ते आमचे मुखार दवरता. जाल्यार आयज आमचे बरोबर आसात राजेश कारेकर सर. ते आतां थोड्याच दिसांनी इफी म्हणजे 2 दिसां भितून इफी जावपाची आसा आनी एक आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा ती म्हटल्यार 20 वर्सां फाटले 20 वर्सां जाली इफी ही गोंयान जाता आनी 20व्या वर्सा गोंयान ओपनिंग फिल्म जी आसा ती आमची गोंयची जावपाची आसा आनी ताचेच प्रोड्युसर आमचे बरोबर आसात आनी ती फिल्माचें नांव जावन आसा गाथन. जाल्यार सर ह्या बल्काव कार्यावळीत तुमकां येवकार. सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हटल्यार सर आमच्या ह्या इफीक आमचे गोंयचे फिल्म दाखयले वयतले सर तुमकां कशें दिसता? गोवा सेक्शनान आमचें फिल्म गाथन प्रोड्यूस बाय दिनेश भोसले and directed by himself only. So तेंचे फिल्म गाथन हें ओपनिंग फिल्म म्हणून गोवा सेक्शनान सिलेक्ट जाल्लें आसा इफी खातीर. सो तेच्या खातीर आमच्या सगळ्या गोंयकारां खातीर ही खूब खुशालकायेची गोश्ट आनी आमकांय खूब खुशालकाय जाता की एज अ आर्टिस्ट लायन प्रोड्युसर म्हणून आनी ते टिमीन आसल्या कारणान. ओके सर, गाथन हें तुमी जें नांव दवरलां म्हणजे गाथन नांव दवरपा खातीर म्हणजे कित्याक तुमकां दिसलें की गाथन अशें नांव दवरचें? आमचो जो रायटर आहा डिरेक्टर मिस्टर दिनेश भोसले तेंचे क्रिएटीव मायंडाचें हें नांव येयलें कारण तेंच्यांनी स्टोरी डेवलप केल्या. सो स्टोरी तशी आसा की फूल फिल्म जें आसा तें एक आमी जशें नुस्तें एका गाथन तयार करता नुस्त्याची माळ जी आसता एक तशें एक कॅरेक्टर तितून एक गुंतून दवरलेलें आहा ते कॅरेक्टराचे ते गाथनीन आनी ती स्टोरी फुडें फुडें वयता ते हितून. ओके, त्या खातीर ताणें गाथन अशें नांव दवरलें फिल्माक. ओके सर, फिल्मा बद्दल कितें सांगतले? फिल्म हें एक फॅमिलीचो जो एटॅचमेंट आसता आमच्या गोंयकाराचो स्पेशल आमच्या गोंयकाराची फॅमिली जी एक कुटूंब आसता जरी तेंची फॅमिली परदेशान रावता दुसऱ्या स्टेटीन रावता तरी पूण ती जुळयली आसता. सो तेंचे जे इमोशन्स आसता ते कितले जुळयले आसता हें स्टोरीन दाखयल्लें आहा ह्या फिल्मान. सो ती आतां फूल स्टोरी तुमकां सांगूंक मागीर तें एक्सायटमेंट उरपाना. सर, गाथन मुवी बद्दल तुम्ही सांगले की सगळ्यांकूच ही खरी अभिमानाची गजाल की तुमचे गोवा सेक्शनान तुमच्या फिल्मान स्टार्ट जातले ओपनिंग फिल्म आहा तुमची. सर, तुम्ही आता इतली वर्सां इफी पळयता सो गोवा सेक्शना भितर जी फिल्मां आतां दाखयतले तितून भितर तुमकां कितें सुदारणा जाले अशें दिसता की बाबा ह्या इफीचो खरोच गोंयकार फिल्म मेकर जे आहा किंवा प्रोड्युसर एक्टर आहा तांकां कितें फायदो जाता आनी दर्जो सुदारता असो दिसता तुमकां? एक्चुली ऑफकोर्स इफी हें मोठें व्हडलो इव्हेंट आनी मोठें फेस्टिवल तितून गोवा सेक्शन दवरप सुद्दां हें व्हडलें अभिमानाची गोश्ट आनी तेंच्यांनी दवरलां म्हणजे इफीन ती मोठी गोश्ट. कारण बाकी कडेन खंय इतली व्हडली फेस्टिवल आसा थंय अशें लोकलाक चान्स दिना पूण गोवा अशी स्टेट आहा तांकां स्पेशल सेक्शन तेंच्यांनी गोवा सेक्शन दवरलां आनी तितून गोंयचे जे फिल्म मेकर आहा तांकां आपले फिल्मां दाखोवपाक चान्स मेळटा. कारण इफी जाता तेजे हितून त्याच्या रुपान आमची फिल्मां लोक पळयतात जे डेलिगेट्स भायल्यान येतात ते अदरवायज आमची फिल्मां कोण पळोवपा नाशिल्ले. सो तो एक आमकां मोठो फायदो. सर, ह्या सेक्शनान फिल्म जी सिलेक्ट जाता तेका कितें प्रोसेस बीन असो आसता तेंचे कितें पयलीं हें बीन जाता? सिलेक्शन आसता तेंचें सिलेक्शन आसता आनी ती बऱ्याची बरी फिल्मां काडटा ते. ओके. सो हे फावट तेंच्यांनी टोटल 7 फिल्मां काडल्या 2 फिचर फिल्म आनी 5 शॉर्ट फिल्म. ओके. सो एवरी इयर फिल्म बरी फिल्मां आसता आनी दर्जो सुदारत आसा. तुमचो पर्सनल एक्सपिरियन्स कसो आसा इफी बद्दल की तुमी आतां लोकल आर्टिस्ट हांगा गोंयचे सो तुमचो व्यू पॉयंट कितें इफीचो गोंयान कितलो फायदो जाता आनी बेजिकली गोंयचे जे आर्टिस्ट आसा फिल्म प्रोड्युसर्स आसा तेंच्या नदरेन कितले तो फायदेशीर ठरता? एक्चुअली एवरी इयर म्हाजे 1-2-3 फिल्मां आसतात इफी गोवा सेक्शनान किंवा पॅनोरमा एज अ आर्टिस्ट म्हणून प्रोडक्शन म्हणून. एवरी इयर हो प्रश्न आसताच की गोंयान इफी येता गोंयच्या आर्टिस्टांक फायदो कितें. आमी एवरी टायम चिंतता की कमर्शियली कसो फायदो जातलो काय म्हणून. एक्चुअली फायदो आसता तो क्रिएटीव हितूनच्यान. आतां गोंयान इफीक भायली फिल्मां येता वेगवेगळ्या रिजनाची वेगळी इंटरनॅशनल. सो ते फिल्मान वेगवेगळी लँग्वेजी फिल्मां कशी तयार जाता आनी स्टोरी टेलिंग कितें आसता तें आमकां शिकपाक मेळटा. हो मेन फायदो आसा तो आमी कोण चिंतत ना. फिल्म मेकिंगाचे दृश्टिकोणांत कोण पळयत ना. त्या दृश्टिकोणांतल्यान पळयत जाल्यार आमकां गोंयकाराक भरपूर फायदो. ती फिल्मां पळोवन आमी मागीर ते तरेन फिल्मां करूंक शकता आनी इंटरनॅशनल मार्केटान ती फिल्मां कॉम्पिटिशनाक घेवन वचूंक शकता न्ही. हो मेन फायदो.
पूण आमी तें चिंततना आमी कमर्शियली कितें फायदो जालो तेंच चिंतता प्रत्येक जाण गोंया फायदो कितें गोंया फायदो कितें. पूण एज अ आर्टिस्ट म्हणून म्हाका दिसता मोठो फायदो आमच्या गोंयकारा खातीर की ती फिल्मां कशीं आसता आनी कशें मेकींग जाता, कितें स्टायल आसता, स्टोरी टेलिंग हें शिकपा सारकें आसता त्या फिल्मांत. सर म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा की आतां इंडस्ट्री आसा, हिंदी इंडस्ट्री आसा, मराठी इंडस्ट्री आसा, तामीळ इंडस्ट्री आसा, भोजपुरी इंडस्ट्री आसा, बंगालची वेगळी इंडस्ट्री आसा, तशीच कोंकणी इंडस्ट्री आसा. कोंकणी इंडस्ट्रीचो रिजन खूब कमी आसा हें जाणा जावन आसा. पूण जर कोंकणी फिल्मां भायरच्या राज्यांनी रिलीज करपाक जाय किंवा भायरच्या राज्यान अजून पर्यंत म्हाका दिसता कोंकणी फिल्म रिलीज कितपत जाल्या ती म्हाका इतली इन्फॉर्मेशन ना. पूण कोंकणी फिल्मांक बाकीच्या राज्यांनी व्हरपाक किंवा रिलीज करपाक कितें करपाक जाय किंवा तांकां तांचो रिजन वाडोवपाक कितें करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? पूण आतां कशें आमची कोंकणी लँग्वेज आसा ती खूब कमी पॉप्युलेशनान उलयली वयता आनी खंयच्याय स्टेटीन जर आमी भायर वयतले थंय आमचे लोक खूब कमी आहा आनी थंय रिलीज करता जाल्यार बरें डिफिकल्ट. एक तर आमकां थिएटरां मेळपाक डिफिकल्ट वयता कित्याक आमचे लँग्वेज कोंकणी आसल्या कारणान आनी ऑडियन्स खूब कमी आसल्या कारणान. सो त्या खातीर आमकां खूब डिफिकल्ट जाता दुसरे कडेन आमी पिक्चर वचून ते रिलीज करप. आतां सबटायटल्स सुद्दां खूब आतां आमची आवट ऑफ द कंट्रीज आमी मुवीज पळयता तेन्ना सबटायटल्स सकयल आसा. तशें सबटायटल दिवन किंवा आनी कितें तसो प्रोसिजर करून आमी भायर फिल्मां दाखोवंक शकना? आतां सबटायटल दिवन फक्त सावथाची फिल्मां चड चलता. तशें पळोवपाक गेल्यार बाकीचे रिजनाची आमी ऑल इंडियाची फिल्मां पळयत खंयची पळया ती मराठी पळया, बंगाली पळया, मागीर गुजराती पळया. पूण हेचे पेक्षा ती ही येता तमीळ, तेलुगू, मलयाळम, सावथ तेंची मेकींग जी स्टायल आहा ती वेगळीच आसा. चडशी तेंची एक्शन आसता. सो तेज्या खातीर ते डबिंग करून ती फिल्मां तेंच्यांनी आतां पॉप्युलर केला आनी तेज्या खातीर लोक तें पळयता. सो बाकीच्या रिजनाक तें पॉसिबल जायना. मराठी आसूं, बंगाली आसूं, गुजराती आसूं, कोंकणी आसूं आनी खंयची लँग्वेज घेया तुमी सावथाची सोडून ती आनी खंयचीच चलना. खूब डिफिकल्ट वयता चलोवपाक. इवन सबटायटल सुद्दां घातले जाल्यार सुद्दां. सर अशें म्हटलें वयता की कोंकणी फिल्म करप हें एक धाडच आसा की कोंकणी फिल्म करून तें चलपाक जाय गोंयानूय आनी ताका तसो ऑडियन्स एट्रॅक्ट जावपाक जाय. आतां टॅक्नोलॉजी खूब फुडें पावल्या फिल्मांनी सुद्दां. आमी म्हणूं शकता 3D आसा किंवा एनिमेशन्स आसात. कोंकणी इंडस्ट्रीन किंवा कोंकणी फिल्म करतना आतां फिल्म सिटी येता. सो फिल्म सिटी येयल्या उपरांत टॅक्नोलॉजी सुद्दां येतली. सो कोंकणी फिल्मान टॅक्नोलॉजी वयर सरपाक आमकां कितें करपाक जाय किंवा ऑन गव्हर्मेंट लेवल कितें करपाक जाय? कॉन्सेप्ट जो कोण कॉन्सेप्ट घेवन फिल्म करता तेचेर. आतां आमी चडशी कोंकणी फिल्मां ही रिजनलूच जाता, रिजनल लँग्वेजीन. सो हाय हे घेवन फिल्मां म्हणजे कॉन्सेप्ट घेवन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आमी 5 करोड 15 करोड 20 करोड घालून करूंक शकना की रिटर्न येवपाक डिफिकल्ट आनी त्या लेवलाची फिल्मां पळोवन आमकां खूब डिफिकल्ट आनी ती चलतली म्हणून. सो आमची चडशी जाता रिजनल पूण ती बरी स्टँडर्ड हितून जाता प्रॉपर टॅक्निकल टीम घेवन कॅमेरा घेवन. जर आतां दिनेश भोसले जो आमगेल्या फिल्माचो आहा तेगेली जी प्रत्येक फिल्मांतली ती हाय प्रोफायलूच आसता सगळी. म्हणजे सादे टॅक्निशनाक घेवन तो करीत ना. म्हणजे हाय प्रोफायल कॅमेरा म्हणजे रेड एरी तसले कॅमेरा घेवनूच करता. प्रॉपर टॅक्निकल टिमूच घेवन करता. अशें न्ही की कोंकणी करता आनी अशें बेश्टें करता अशें ना. ते प्रमाणे तर तुमी म्हणत जाल्यार तर दर्जो आमगेलो आतां कोंकणी फिल्माचो खूब वाडला. तुमी पळयत न्ही कोंकणी फिल्मां तेजे पयलीं येयल्या खूब बरी येयल्या. अशें ना की नाचिया कुंपासा सारकें पिक्चर तेजेर तुमी तर टॅक्निकल सायड पावरफूल आहा आनी ताका खूब अवॉर्ड्स बीन मेळ्ळा. अशें खूब आहा. आमोरिया, एनिमी आसा, खूब पिक्चरां जी टॅक्निकली बरी जाल्या. अशें न्ही की कोंकणी म्हणून हें. पूण आनी जे धाडस म्हणटा ते खूब जेंकां इंट्रस्ट आहा फिल्म करपाचें ते करताच. आपले पयशे केल्या जाता म्हणून ते प्रोड्युसर करता. तुमी एवरी इयर तुमकां 2-3 फिल्मां तरी दिसतलीच. सर तुमी आतां म्हटलें पळय की गोंयान फिल्मां प्रोड्यूस करून ते पयशे भरून येवप तितलें शक्य ना. कित्याक आमचें गोंय आदी सामकें ल्हान ताका मागीर ते लँग्वेज बॅरियर येता. सो मागीर गोंयच्या कोंकणी फिल्मांचो फुडार तुमकां कितें दिसता की कमर्शियली म्हणटा हांव जशी आतां मराठीन फिल्मां येता कमर्शियली किंवा आनी बाकीच्या लँग्वेजीन रिजनल लँग्वेजीन येता तशी हे बाकीची ही जे कंडिशनां पळयत जाल्यार तशी कोंकणीन जावप जाली सुद्दां दर्जेदार जाल्यार ताका तितलो रिस्पॉन्स मेळप सामको चान्सीस कमी. सो मागीर हेचेर तो उपाय कितें किंवा हेचे फुडें कशी वाटचाल जावंक शकता? उपाय म्हणजे ऑडियन्स कमी येता म्हणून आमी फाटीं सरता अशें ना. आतां प्रत्येक फिल्माकार एवरी इयर 2-4 फिल्मां करताच. सो आमकां फिल्मां करीत रावचें पडटलें. हळू जो इंट्रस्ट आहा पळय यंगस्टराचो तो हळू वाडत आसा ना अशें न्ही. लोक पळयता. आतां थोडे OTT प्लॅटफॉर्मूय गोंयांत तयार जाल्यात तितूनय फिल्मां दाखयता. अशें न्ही की फिल्मां लोकांचो इंट्रस्ट ना लोक पळयता. पूण कशें आमकां थिएटरां अवेलेबल ना. आयज जर आमी फिल्म रविंद्र भवनान दाखोवपाक वचत जाल्यार 40,000 खर्च आहा एका शो.
पूण ईद जाल्यार लोक कितलो येता, एक 200-300 लोक येता, पूण तो सगळो 40,000 सगळो तितूनच वयता खर्च. सो मातसो गव्हर्मेंटाचो तर थोडो सपोर्ट मेळत आमकां ते रविंद्र भवन किंवा आयनॉक्सान. आयनॉक्सान सुद्दां जाल्यार ते आमकां एकूच शो दिता सांजचो 7 आनी ते 200 हे आशिल्ले कॅपेसिटी आशिल्ले. सो हे हितूनच्यान जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आमकां मागीर ती स्क्रिनींग करपाक बरें पडटलें न्ही. आतां जेन्ना 40,000 खर्च येता तो परत येवपाक डिफिकल्ट न्ही. सो गव्हर्मेंटा कडेन थोडो जर सपोर्ट मेळत न्ही, जो 40,000 तो कमी करीत जाल्यार सगळे मागीर स्क्रिनींग करतले आनी लोक येतले मागीर पळोवपाक. आमकां टिकेटी मागीर कमी हितून लावची पडटली. बट गव्हर्मेंट एक आवटेन म्हणटा की आमी फिल्म प्रमोट करता, आमी तांकां आदार दिता, कोण जे फिल्मां करतात तांकां. तशी ना तर परिस्थिती. आदार म्हणून आतां 2014-15 तेंच्यांनी ती स्कीम आशिल्ली तेंच्यांनी ती सगळ्यांक वाटलेली. तेच्या नंतर मागीर स्कीम एनावन्सूच जावना. मागीर तेच्या नंतर स्टेट अवॉर्ड आसा तेवूय एनावन्स जावना. आतां ते म्हणटा, आतां ते पळोवया कशें प्रॅक्टिकली काय ते दिसना. ती स्कीम म्हणजे नेमकी कसो सपोर्ट जातालो, म्हणजे गव्हर्मेंट कितले दिताले पयशे किंवा अशें. स्कीम बरी दिता गव्हर्मेंट, 50% दिता. वॉट एवर तुमचो बजेट आहा तेजो 50% गव्हर्मेंट दिता. म्हणजे तुमी 50 लाख म्हणल्यार ते 25 लाख अशें कितें तरी दिता. म्हणजे तेंच्यांनी कॅटेगरी केल्या A-B-C ते प्रमाणे ते दिता, पूण दिता. पूण आतां तेंच्यांनी एनावन्सूच करुना, एक 4-5 वर्सां जालीं. म्हणजे ती स्कीम चालू जाली जाल्यार खंय तरी तुमकां मोटिवेशन मेळपाक शकता. हय, ते जावपा जाय एक्चुली. ते तो सपोर्ट मेळो आनी आमकां ते स्क्रिनींग करपाक मेळ्ळें रविंद्र भवनांनी, लोक येतले आनी मॅचअप जावंक शकता. मागीर टिकेटी आमकां ते कमी लोक येयल्या कारणान 200-300 रुपया टिकेट दवरची पडटा. मागीर लोक येवपाक डिफिकल्ट न्ही. गव्हर्मेंटान जर थिएटरां अवेलेबल करून दिलीं जाल्यार टिकेटूय आमकां कमी धरपाक मेळटली. म्हणजे ते गव्हर्मेंटाच्यो संस्था आहा रविंद्र भवन बीन. सो तितून आतां कांय प्रोजेक्शनूय ना, सावंडूय ना. सो आमकां भायल्यान सावंड हाडचो पडटा, प्रोजेक्शन भायर हाडचें पडटा. म्हणून आमकां कॉस्ट तो 40,000 येता. म्हणजे आतां मोठे मोठे जे आमचे फिल्म मेकर तेंच्यांनी सुद्दां दाखोवपाची बंद केली. सो जो पर्यंत आमी दाखयना हो सपोर्ट मेळटा लोक पळयतले कशे. लोक येता ना अशें न्ही, येता ऑडियन्स. सर खंयचेय फिल्म समज बरें फामाद किंवा दर्जेदार करतलो जाल्यार ताका भाशेचें बंधन म्हटल्यार रिजनल पिक्चर सुद्दां फेमस जावपाक शकता. हेजें उत्तम उदाहरण म्हटल्यार पुर्वीचें जे पिक्चर कांतारा, जे कर्नाटक भाशेनूच प्रादेशीक आशिल्ले, तशें कोंकणीन सुद्दां करूं येता. पूण ताका तांत्रीक दृश्ट्या किंवा कलाकार किंवा खंयची अशें माध्यम ताका घटमूट आसूंक जाय गोंयांत तशें पिक्चर करतलो जाल्यार. गोंयांत आर्टिस्ट भरपूर आहा, आमचे एक्टर्स ना अशें भरपूर आहा. आर्टिस्ट आमचे परफॉर्म करूंक शकता. टॅक्निशियन आमचे कडेन मातशे कमी आहा, आमचे सिनेमॅटोग्राफर म्हण. एडिटरूय आतां थोडे तयार जाल्या. सो मेन जे सिनेमॅटोग्राफर ते थोडे आमकां कमी पडटा ते म्हणपा. आनी टॅक्निशियन सायड जे कॅमेरा जे इक्विपमेंट जे सप्लाय बीन ते सगळे आमकां बॉम्बेच्यान हाडचे पडटा. तो आमकां म्हारग पडटा. ते जर सगळे गोश्टी अवेलेबल जाले गोंयांत जाल्यार ऑफकोर्स बरें करूंक शकता न्ही. आनी मेन कितें कंटेंट न्ही. बरो कंटेंट जर तयार जालो ऑटोमॅटीक सगळ्यो गोश्टी वेवस्थीत वयता मागीर त्यो. कंटेंट इम्पॉर्टंट. सो त्यो जाल्यार मागीर ऑटोमॅटीक बरे आर्टिस्ट घेवन करूंक शकता. म्हणजे त्या लेवलाचे कंटेंट आनी तशे लेखक गोंयांत आसा पिक्चर बरोवपी. ऑफकोर्स लेखक आसा न्ही, पुंडलीक नायक तेंच्यांनी फिल्म जाल्यार बरी जाल्या. लेखक खूब आहा पूण तेंचे कडेन ते काडून घेवन आमी पळोवपाक कंटेंट चलतलो काय ना. तो कंटेंट बरोवपी आसाय बीन बरे, पूण मागीर तो कंटेंट हाडलो सुद्दां मागीर तो मोठो प्रोड्युसरूय जाय तसो. तो जो आमी ताका पिक्चराक जर रिचनेस दितले जाल्यार तसो आमकां प्रोड्युसरूय पळोवचो पडटलो. प्रोड्युसराचो पयलो प्रश्न आतां पयशे जर घातले ते परत येतले कशे. सो आमचे कडेन मागीर आन्सर आसना. मागीर आमकां सांगचें पडटा की गव्हर्मेंटाक सबसिडी मेळटली, हांगसरल्यान मेळटले थंयच्यान मेळटले, पूण ती आन्सरां तांकां ते मानून घेयना. आनी बऱ्यांतले बरें समज पिक्चर करतलो ताका कमीत कमी कितलो खर्च येता म्हटल्यार कमीत मिनिमम. आतां रिजनल म्हणटा तुमी. हय, रिजनल करोडा भितर तर करचें पडटा. 70 ते 1 करोड. म्हणजे बरें टॅक्निकल प्रॉपर कॅमेरा बरें सगळ्या आर्टिस्टाक पेड करून करता 70 ते 1 लाख तरी जाय. 1 करोड म्हणजे बरें टॅक्निकल तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे प्रॉपर सगळे कॅमेरा बीन तशें हें करून. आनी आतां फिल्म सिटी गोंयांत येवपाची आहा म्हणटा ते खरेंच फिल्म सिटीचो गोंयच्या कलाकारांक किंवा गोंयच्या फिल्माक ताचो फायदो जातलो. कित्याक गोंयांत खुबशीं लोकेशनां आसा जेचेर भायले लोक गोंयांत येवन शुटींग करता. सो हे फिल्म सिटीचो कितें फायदो. फिल्म सिटी म्हणून थंय ते आतां व्हडले व्हडले सेट उबारतले न्ही, पूण लोकल जे आमचे सायड सीन आहा ते आमकां फिल्म सिटीन मेळपाना. बरोबर. आतां गोंयकारांक कसो फायदो जाता तें आमकां खबर ना की आमचे गोंयचे जे कलाकारांक हाडून थंय ते हें दितले म्हणजे जॉब दितले बाबा ते आर्टिस्टांक ते आपयतले. हायर करूंक शकना न्ही आर्टिस्टांक. फिल्म येयली की तेन्ना ते रोल पळोवन दिवंक शकता, डायरेक्ट व्हरून हें करूंक शकना. आतां बाकीचे जे कसले पोस्ट आहा तांकां ते दिवंक शकता, पूण आर्टिस्टांक कशें हें करतले ते. आतां फाल्यां खंयचे तरी फिल्म येयलें फिल्म सिटीन ते भायले येतले न्ही, पूण तेंची टॅक्निकल टीम घेवन येतलेच ते 100%.
आमी कितें म्हूण दाखयतले थंय, आमची टीम कितें म्हूण आसतली थंय तें पळोवचें पडटलें. आतां तें कशे तरेन गव्हर्मेंट डिझायन करतलो तेजेर डिपेंड आसा. सर जेन्ना गोंयान फिल्म जाता न्ही एक तयार, ते चडशे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल नाजाल्यार एक नॅशनल फिल्म फेस्टिवल अशें एक रावंड मारून येता. म्हटल्यार आमी नॉर्मली म्हणटा एक प्रदर्शन करून येता ते आनी एक खंय तरी जिखता इंटरनॅशनल पावंड्यार. सो एज अ प्रोड्युसर तुमी कशे प्रिपेर जाता? तर समज आतां मायमी फिल्म फेस्टिवल आहा जाल्यार तुमी थंय अप्लाय करता, म्हटल्यार एक बिगिनींग तुमची जर्नी तुमी प्रिपेर्ड आसता एज अ प्रोड्युसर म्हणून. प्रत्येक फिल्म फेस्टिवलाचो एक टायम आसता न्ही. आतां इफ्फी जाली की मागीर बाकीची फेस्टिवलां हळू सुरू जाता. सो तेजे पयलीं आमकां फिल्म तयार करचें पडटा, म्हणजे हो पिरियड धरून कळ्ळें. म्हणजे आमी खंयच्या फेस्टिवलाक घालतले तेजे वयल्यान. सो ते प्रमाणे आमी पयलीं प्रिपरेशन करता की आतां ही फिल्म फेस्टिवलां येवपाचें आहा आनी ते प्रमाणे आमी स्टोरी जर बरी मेळ्ळी जाल्यार मागीर ते फिल्म तयार करता आनी मागीर घालपाक स्टार्ट करता. सर तुमी भरपूर अशी फिल्मां केल्लेली आसा ह्यान पयलीं सुद्दां, आनी हे जे गाथन जे फिल्म आसा ते तुमी सांगलें की कोस्टल बेल्डार म्हणजे कोस्टल जी एरिया आसा, म्हणजे तुमकां हो टॉपीक सर कित्या खातीर दिसलो की गाथन होच टॉपीक घेवचो कसो? तो गाथन हो आमचो टिपिकल गोवन हें न्ही हें आसा. सो आमचे रायटराक दिसलें की हेजेर बरी एक स्टोरी जावंक शकता. सो आनी तेवूय कोस्टल एरियेक रावपीच आमचे जे डिरेक्टर आहा. सो तेंच्यांनी ती स्टोरी आपली एक गोंयची स्टोरी जावनी म्हणून तेंच्यांनी ती निवडली. सो आनी तिजो फायदो जालो न्ही, आतां इंटरनॅशनल फेस्टिवलाकूय तें सिलेक्ट जालें. सो तुमी म्हणजे इफ्फी खातीरूच अशें हें करूंक नाशिल्लें, इफ्फी खातीरूच केलें? ना ना ना, म्हणजे बाकीच्या फेस्टिवला धाडपाचे हितून तें केल्लें. सो तेजें एक स्वरूप म्हणून आमी तें इफ्फीकूय घातलेलें. सर आतां एकंदर तुमी ज्या तरेन सांगलें जाल्यार अशें दिसता की गोंयचे फिल्म जी इंडस्ट्री आहा ती कितें म्हणटात ती अनऑर्गनायज्ड कशी आसा काय कितें अशें एक दिसता चित्र. आनी तेका एकठांय हाडून खंय तरी एक प्रोडक्टीव आउटपूट तयार करपा खातीर सरकार जे सदांच सांगता की आमी हें कल्चर डेवलप करता किंवा आमी तें करता, तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ना प्रॅक्टिकली म्हणजे इफ्फी केली म्हणून काय हांगा फिल्म कल्चर ऑटोमॅटीक डेवलप तशें जावंक शकना. ना आनी कशें एवरी इफ्फी येतकीरूच तें उलोवप जाता. तेजें वर्सभर मागीर तें कांय ना फिल्म मेकिंगाचें कांय कोण कांय उलयना. मागीर तशेंच फुडल्या वर्सा आमी परत इफ्फी येतली परत मागीर तेजेर उलयतले ते विशयाचेर. शिगम्याक तरंगा सजयता तशें जाता. एक्चुली सिरियस जावपाक जाय. आतां इतले भुरगे तयार आहा गोंयान. सो म्हाका दिसता तांकां बरो प्लॅटफॉर्म मेळटलो, तांकां जॉबूय मेळटले जर जायत जाल्यार वेवस्थीत. सो एवरी टायम सगळे भुरगे जे गव्हर्मेंट जॉबा खातीर धांवता ते ऑटोमॅटीक हे फिल्म लायनीन येतले. सो जावपाक जाय एक्चुली. सिरियसली जर गव्हर्मेंटान घेत जाल्यार म्हाका दिसता खूब गोंयकारां आर्टिस्टांक टॅक्निशियनाक फायदो जातलो. सिरियसली चिंता जाल्यार 100%. म्हणजे जर तुमी आतां जे तरेन सांगलें जाल्यार सिरियसूच ना अशें दिसता. आतां फाटीं तें एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जालें. कितलीं फिल्मां आयलीं तितून 50-60 फिल्मां येयल्लीं. इतले भुरग्यांनी फिल्मां केल्लीं. इवन लास्ट तेणें केलें लास्ट इयर. भुरगे तयार जाता न्ही पळय, पूण जो पर्यंत तांकां असो प्लॅटफॉर्म तयार मेळटा तो जावची ना, डिफिकल्ट आहा. सो गव्हर्मेंटानूच करचें पडटलें की बाबा हांकां जर जॉबाचें जर दुसरें ऑप्शन जाल्यार म्हाका दिसता हें एक बरें आहा एक ऑप्शन आहा फिल्म मेकिंग. सर म्हाका सांगा, फाटीं कांय दिसा पयलीं एक मराठी अभिनेता वांगडा आमची उलोवप जाल्लें. तेणेन एक सजेशन दिल्लें की तो कितें म्हणटा की भायल्या स्टेटींनी म्हणजे तेंच्या स्टेटींनी रिजनल फिल्मां खातीर सगळ्या थिएटरांनी काही शोज राखीव असतात. आमी म्हणटा स्पेशल दवरलेले आसता. तुमी फक्त रवींद्र भवन किंवा आनीक असो उल्लेख केलो. गोंयान थिएटरां खूब आसा. तुमकां अशें दिसता की त्या सगळ्या थिएटरांनी काही शोज हे राखीव आसपाक जाय कोंकणी खातीर? राखीव तेच न्ही, आमकां एकूच शो दिता न्ही ते, 7 शो दिता आमकां. आनी इवन आतां मराठी फिल्माचे सुद्दां आतां तेंचो सुद्दां प्रॉब्लम आहा. फाटल्या दिसांनी तेंकांय थिएटर मेळनाशिल्लें. तेंच्यांनी मोर्चा बिर्चा काडलेलो. ते खंयची तरी फिल्म येयल्ले एक फाटीं मराठी पळय, ताका तेंच्यांनी शोज दिवना. ना भायर महाराष्ट्रान तांकां शो दिवना. मागीर तेंच्यांनी मोर्चे बीन काडलो पळय. नॅशनल हय तांकां नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळेलो लास्ट फिल्माक. आनी नेक्स्ट फिल्म केलें ताका थिएटरूच मेळोना. मागीर ताणें मोर्चा काडलो. मागीर तेच्या नंतर ताका स्क्रिनींग मेळ्ळें. काही कडेन तांकां राखीव आहा पूण बाकी कडेन ना तांकां. खूब कडेन तेंगेले शो सुद्दां कॅन्सल जाता ऑडियन्स ना कारणान. थंय तोच ऑलमोस्ट प्रॉब्लम आसा. अशें न्ही की थंय चलता अशी. आतां नाळ पिक्चर येयलां पळय, तेंचे 2 वीक मातशें सादारण चलता. 3रे विकाक कांय ना तेंचे ऑडियन्स. तेंचोय तोच प्रॉब्लम आहा ऑडियन्साचो.
सर गोंयांत भरपूर एक्टर्स आसा पूण एक्टर्स खंय तरी गोंया भायर वचून शिकतात आनी ते म्हणटात की हांगासर प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्या कारणान आमकां भायर वयचें पडटा. सर एज अ प्रोड्युसर म्हणून तुमकां कितें दिसता की खऱ्यांनीच गोंयांत एक्टर्सांक कांयच म्हणजे फुडाकार ना, फ्युचर ना कशें दिसता तुमकां? फ्युचर आतां कमर्शियल चिंतत म्हणजे एज अ जॉब म्हणून तेजेर पोट भरतले. गोंयांत रावपाक आमची रेग्युलर फिल्मां जायना न्ही आनी जाली जाल्यार सुद्दां आमकां पेमेंट तितलो व्हडलो खास मेळना. आतां भायली गोंयांत जी फिल्मां येता हिंदी येतात, तमीळ येतात, तेन्ना ते ऑडिशन घेवन गोंयच्या आर्टिस्टांक खूब आपयतात तेन्ना ते बरे पे दिता, 5,000 10,000 दिता. तसो जर पे मेळटलो आमकां रेग्युलर जाल्यारूच आमकां त्या फिल्म इंडस्ट्रीन बॉम्बे वचूनूच काम करचें ना. जेन्ना तुमी जॉब म्हणून करपाक सोदता, तुमचें लायफ चलोवपाक सोदता जाल्यार गोंयांत नाच न्ही, पिक्चरांच जायना तशीं. वर्सान एकदां जातलें बट तुका कास्ट करतले तेजेरूय आहा न्ही, तुका वर्सान एकदां कास्ट करतले. आनी आतां 2-3 फिल्मां जाल्या पळय गोंयांत सगळ्यांक कास्ट केल्या अशें ना न्ही. एक सायड तशीच उरल्या, तांकां बाबड्यांक कास्टूच करूना आसतलें कित्याक तांकां तें सूट जावना आसतलें. कशें पडटलें पोट मागीर कमर्शियल जर तुमी चिंततले एज अ जॉब तुमकां जाय म्हणून जाल्यार आमकां त्या खातीर आमकां भायरच ऑप्शन न्ही. थंय व्हडली इंडस्ट्री, सो थंय टी व्ही सिरियल्स आसा, मागीर वेब सिरीज आसा, फिल्म्स आसा, खूब माध्यम आसा, खंयीय घुसूंक शकता. सो मोठें कारण तें. गोंयांत तशें रेग्युलर कांय जायना न्ही. कोंकणी फिल्मां जालीं अमकेच लोकांक कास्ट केले, बाकीचे कितें करतले मागीर एज अ एक्टर म्हणून रावले मागीर वर्सभर कांयच काम ना, जॉब ना अशें जालें ना मागीर. म्हणजे सर गोंयांत आमी आतां पळयत जाल्यार जे हिंदी फिल्मवाले फिल्म मेकर बीन जे आसता ते कितें म्हणटा की हांगा खंयची आमी एक जर हें लायलो, कॅमेरा लायलो जाल्यार ते सुंदरूच दिसता फ्रेम ती अशें म्हणटा. अशे तरेची लोकेशनां गोंयांत आसा. पूण अशें आसून सुद्दां गोंयांत आमच्या ही अशी फिल्मां बाबत परिस्थिती अशी जावपाक कितें कारणां जे पयलींच्यान एक जावंक जाय आशिल्ली चळवळ किंवा एक ते स्टार्ट जावपाक जाय आशिल्लें कल्चर तें खंय तरी जावंक ना म्हणून आयज ही आमच्या गोंयांत एक इंडस्ट्री आहा, तियात्र इंडस्ट्री. ती जोरान चलता. कित्याक सांग, ते तियात्र जालें की लोक हावसफूल करताच करता म्हणून आयज ती इंडस्ट्री पावरफूल चल्ल्या. आयज तेंचे प्रत्येक हांगा जर तियात्र हिट जालो ऑटोमॅटीक ते शो घेवन स्विडन, लंडन बीन वयता, थंय तेंचे हावसफूल चलता. कित्याक सांग, तांकां ते पावरफूल ऑडियन्स आसा, हांगसरूय तेंच्यांनी ऑडियन्स करून दवरला. सो आमी आमचो असो ऑडियन्स करून दवरुना अजुनी फिल्मां खातीर. जे आमी फिल्म लायली की लोक थिएटरान येयले. गोंयांत अशीं दोनूय फिल्मां तांकां ऑडियन्स धांवन येयले. एक म्हणटा ते नाच्या खोपासार आनी एक स्वप्नील शिटकरालें होम स्वीट होम. ताका ऑडियन्स खूब येयले, तुफान येयले खूब. ताचे नंतर अशें फिल्म येना की पिक्चर लायली की लोक ऑडियन्स येयले. अशें आमी ऑडियन्सूच तयार केले ना न्ही पयलीं पासून. बट हेतून आनी एक बाब म्हणजे आमी तो अवेरनेस किंवा आयज ज्या स्केलीचेर मराठीन तांचें प्रमोशन जाता फिल्मांचें तें करपाक खंय तरी कमी पडटा आमी गोंयांत. ना, आमचें गोंय खूब ल्हान आहा पळय आनी प्रमोशन केलें की ऑटोमॅटीक सगळ्या पर्यंत पिक्चर पावता. पूण ऑडियन्स कित्याक तेंच कळना ऑडियन्स कित्याक येना म्हणून. पिक्चरां बरी करता, जो पर्यंत थिएटरान येयल्या शिवाय तांकां कळपाना न्ही की पिक्चर बरें हांगा वायट आसा तें. सो ऑडियन्साक ती आजून ती आवड लागूना. फक्त यंगस्टर आहा तांकां कळटा पिक्चर येयला म्हणून ते येता. पूण बाकीचो तेजो हेजो वर्ग आहा बाकीचो तो पावना आमच्या थिएटरा कडेन. तो आसूं पळोवया अशें जाता. आनी खूब माध्यमां जाल्या न्ही आतां OTT आहा, TV सिरियलां ती बसून पळयता. इफ्फीला आता 20 वर्ष गोव्यामध्ये पूर्ण होत आहेत आणि मागच्या वर्षापासून का त्याच्या मागच्या वर्षापासून आपण कोकणी सेगमेंट जो सुरू केला आहे तो सोडून इंडियन पॅनोरमा असेल किंवा इंटरनॅशनल ज्या मूवीज आहेत त्याच्यामध्ये आपल्या मूवीचं कोकणी सिनेमा असं म्हणूयात किंवा गोव्यात तयार होणारा सिनेमा गोवन माणसाने केलेला, मग तो कुठल्याही लँग्वेजमध्ये असू दे, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तो येण्यासाठी इथल्या म्हणजे 20 वर्षांमध्ये एवढं त्यांच्यामध्ये उत्साह नाही दिसत आहे. इतकं छान वातावरण आपल्याकडे असतं. 9 दिवस हा फेस्टिवल चालतो. जागतिक दर्जाचा स्तरावरचा हा फेस्टिवल आहे. तर कोकणी माणसाकडून किंवा गोवन माणसाकडून तितका रिस्पॉन्स येत नाही आहे मूवीज बघण्यासाठी सुद्धा. आणि मागची 20 वर्ष आपण इथे होतोय सिनेमा. तुम्हाला काय वाटतं याचं कारण काय असू शकतं? कारण जगभरातली माणसं असतात पण गोव्यातली माणसं कमी असतात सिनेमा बघण्यासाठी म्हणून. नाही हो, भरपूर असतात गोव्याची माणसं. मागच्या 2-3 वर्ष मी बघतेय सर, त्याच्यावरून मी तुम्हाला सांगते. कारण आमच्या जे संपर्कात दिसतात लोकांना ती भरपूर आहेत. असं नाही कमी असे दिसना, पण असता भरपूर जाणां. ना अशें न्ही, असतात. नाही असं नाही. ते जे म्हणटात तेका जोडून हांव म्हणटा की गोंयकार म्हटलो काय तो सामान्य मनीस, रापणकार, नुस्तेकार, ह्या अशा लोकां कडेन इफ्फी हो कॉन्सेप्ट अजून कनेक्ट जावन अशें दिसता तुमकां?
कनेक्ट जावना की गॅप आसा थोड्या लोकांक अजून कितें आहा इफ्फी म्हणल्यार खबरूच ना खूब जाणां लोक इफ्फी करता बोळो घालता इफ्फी म्हणून ते कितें तरी वेगळेंच कितें तरी जाता लोकांक इफ्फी म्हणजे पूण कोणचे सगळे लायटी घालता, लायटी हे घालता आनी तो घालता, सुरवातीक जो कॉन्सेप्ट तयार जालो पळय तोच पयलीं रॉंग जालो तो सगळो झगझमाट लोकांक दिसता की इफ्फी म्हणल्यार वेगळेंच कितें तरी आनी ते लोक सामके ती स्टॉलांनी भोंवपाक फिरपाक येवपाक लागले फेस्टिवल कुशीकूच उरलें तर तितलोच जो डेलिगेट आशिल्लो तितलोच फिल्म पळयतालो पूण बाकीचो जो क्रावड आशिल्लो इफ्फी म्हणून ती स्टॉलांनीच गर्दी करपाक लागले कनेक्शन जावन अजून पर्यंत तोच प्रॉब्लम आहा इफ्फी म्हणल्यार खबर ना फेस्ट इज जस्ट अ फिल्म फेस्टिवल न्ही जशें आमचे नाट्य महोत्सव जाता सेम ते फिल्म फेस्टिवल न्ही इंटरनॅशनल पूण हीच गोश्ट अजून लोकां पर्यंत पावना अशें दिसता कित्याक म्हणटा जाणा आयज इफ्फी जेन्ना सुरू जाता तेन्ना सांगे जावं काणकोण जावं सत्तरीचे लोक सांजचे रातचे येता कित्याक फक्त लायटी तोच सांगता तांकां लायटींग बरें जालां मोर बरें केलें ओनू अशें म्हणून पूण फिल्मा बद्दल चर्चाच जायना किंवा तो कनेक्टूच जावंक ना तांकां खबरूच ना न्ही फिल्म फेस्टिवल म्हणून बरोबर सो थंय ते एक ते पळयता की सुरवात जाल्या म्हणपाची सुरवातीकूच तें अशें जालें की फिल्म फेस्टिवल म्हणल्यार वेगळोच कितें तरी तो मदीं तेंच्यांनी ऑर्केस्ट्रा म्युजिकल शो कितें कितें दवरलें आनी लोक तितूनच वचपाक लागले लोकांक दिसलें इफ्फी तेंच म्हणून हें फेस्टिवल कुशीकूच उरलें आतां फिल्म फेस्टिवल म्हणजे ते नाट्य महोत्सव तशें तो महोत्सवच न्ही फिल्म महोत्सव तसो जालो ना पूण लोक ल्हान तो वेगळोच कॉन्सेप्ट घेतलो पूण लोकांक अजुनूय खूब जाणांक खबर ना की फिल्म फेस्टिवल म्हळ्यार कितें तें थोडे म्हणटा तुमची ती इफ्फी सुरू जाली मरे म्हणटा तातूंत कितें सांगू सर तुमी आयज येयले आमच्या स्टुडियो भितर आनी आमी जे प्रस्न विचारले ताचे तुमी बऱ्यो मनमोकळ्यो जापो दिल्यो आमचे कांय प्रश्न आसले ते तुमी ताचे तुमच्या एक्सपिरियन्साच्या आदारे तुमी आमकां ह्यो गजाली सांगल्यो आमच्याय कांय गजाली आमकांय आयज नव्यो कळ्यो सो मना काळजांतल्यान तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमी येयले तुमचो वेळ दिलो आनी ही सगळी इतली बरी भासाभास जाली ते खातीर गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे आमी उपकार मानता थँक्यू थँक्यू